आमकां दिसलें की गोंयचे सगळे बसकारांक हितून जॉयन करून घेवपाक जाय. सरकारान आमचे ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नवीन आनी आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी स्कीम थोडी चेंज केल्या. ती स्कीम अशी आहा की जो बस ओनर आहा त्यांनी समज दिसाक 200 किलोमिटर चलिल्ली जावं 150 किलोमिटर चल्ली ताका इंटू 3 रुपीज पर किलोमिटर 3 रुपीज ताका मेळटले. त्या भायर ताका समज इन्शुरन्स आसा तेजो इयरली 60,000 आनी ताजे 50% हे 30,000 रुपया सरकार फारीक करतले. दुसरें ताका समज बस नवी घेवपाक जाय जाल्यार ताका 10 लाख रुपीज सरकार फायनान्स करता. दुसरें त्या बसीचेर जर आमी एडवर्टायज केली जाल्यार ते एडवर्टायजचेर 50% पयशे तांकां मेळटले, 50% आमचे KTC मेळटले. त्या भायर तेंच्यांनी सगळे आमचे जे कदंबाचे रुल्स आसा ते फॉलो करचे. फॉर एग्जाम्पल आमचे केले तिकीट मशीन तेजें तिकीट घेवपाक जाय, आमचे ते कंडक्टरान ड्रेस घालपाक जाय, बॅल्ट लावपाक जाय, ज्यो कितें आहा तेंची फिटनेस सर्टिफिकेट आसपाक जाय, तेंचे कडेन इन्शुरन्स आसपाक जाय. हे सगळे नॉर्म्स तांकां जर लागू जाता जाल्यार तेंच्यांनी ते एप्लाय करपाचें आनी जाता तितल्या लोकांक हितून आमी इनवॉल्व करून घेवपाक प्रयत्न करता. जेंकां कोणाक परवडटा ते जॉयन जातले, जेंकां कोणाक समज दिसता ही आपणाक स्कीम नाका तर तेंचो प्रश्न आसा. पण आमी अशें दिसता की आमच्या गोंयांत जे कडेन आमचे प्रायवेट बसी चलता त्या जाग्यांचेर आमचे कदंबा आसना, पूण त्यो बसी जर ते त्याच रुटार चलोवपाक सोदता जाल्यार तांकां हो सपोर्ट जातलो आनी खंय तरी परत पर किलोमिटर 3 रुपया मेळटले. आनी कदाचित सरकाराक दिसलें की स्कीम बरी चलता जाल्यार कितेंचेर मागीर परतून विचार जावपाक शकता. ही पयलींची स्कीम आसलेली ती पायलट बेजीचेर आसलेली, ती बंद केल्या म्हण तांकां मातशें तें दिसता की आमकां लुकसाण जातलें. पूण सरकाराक सगळ्यांचो विचार करचो पडटा न्हू, गोंयच्या सगळ्या पेडण्या पथान ते काणकोणच्या पथान. पूण तुमकां KTCक फायदो कितें आनी स्किमीक? KTC फायदो एक आसा की आमी सगळ्या कडेन बशी घालपाक शकना, आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ बसीस आसा. आमी जे कडचे आमचे रिमोट एरिया आहा थंय प्रायवेट बसी चलता ते तांकां बस सर्वीस दिता. त्या जाग्याचेर आमी आमची जर बस घातली जाल्यार तांकां बिजनेस तेंचो वयतलो. पूण तेंच्यो बसी ज्यो वयता कंटिन्यू त्याच बसींचेर तांकां तेंच्यांनी कंटिन्यू करपाचें तेंचे परमिटा प्रमाणे. सो आमकां सुद्दां एक बरें पडटलें की आमकां आमचे बशी खूब कडेन नात त्या जाग्याचेर. म्हाका दिसता आमकां जवळ जवळ 200 बसी शॉर्टेज आहा आमचे कडेन. आमचे जवळ जवळ 70 बसीस स्कुलांक आमच्या दिल्ले कडेन आसा. आमी आमचें सरकार आमच्या कदंबाक 50% जाणट्यांक कॉन्शियस आसा, जे कोण दुयेंत लोक आसता, जे कॅन्सर पेशंट, एड्स पेशंट तांकां फ्री आहा आनी खुबश्यो फॅसिलिटी आमच्यो आसा जाणट्या लोकांक बी. बसीचेर सबसिडी मेळटा. ह्यो आमी जर पळयलें जाल्यार आमकां सरकार तो आमकां हेल्प करता. आमी पळयता की आमचो जितलो रेवेन्यू कलेक्ट जावपाक जाय तितलो आमचो जायना कदंबा, कारण आमच्यो बसी ह्यो सकाळी आनी सांजच्यो फूल वयता. मदल्या टायमार आमच्यो बसी खाली आसता, कारण कितें लोकांक सर्वीस टायमारूच लोक बसीन वयता आनी मदल्या टायमार कोण व्हडलेशें वचना. पूण आमकां 4 पॅसेंजर मेळ्ळे, 5 पॅसेंजर मेळ्ळे सुद्दां आमकां बस ती सोडचीच पडटा, कारण 4 पॅसेंजर आहा म्हणून ना आमी आतां वचना अशें जावपाक शकना. सो आमची ती बस जी लोकांक सेवा दिता, लोकांक हेल्प करता. म्हाका एक तुमकां एग्जाम्पल दिता. एक भुरगो एक दीस म्हाका मेळ्ळो म्हाज्या ऑफिसान परवरी आनी सांगपाक लागलो 3 दीस जाले म्हणपाक तुमची बस आमच्या इब्रामपूर ह्या गांवांत येवना, त्या खातीर आपूण गरीब भुरगो आपूण पणजे म्हणपाक इंजिनियरींग कॉलेजीन येता, बस ना म्हणून आपूण 3 दीस येवना. आमच्या गांवांत आनी प्रायवेट बस बी ना आनी म्हाजे कडेन मोटरसायकल ना, गरीब भुरगो. आमी इमिजिएट आमच्या ऑफिसान फोन करून विचारल्या बरोबर सांगलें की ती बस मातशी रिपेरिंगान दिल्या म्हणून फाल्यांच्यान सुरू जाता म्हणून. तो भुरगो म्हाका तेणी चवथे दिसा फोन केलो, सर बस सुरू जाली आनी आयज हांव कॉलेजीक गेला म्हणून. म्हणजे त्या बसीचेर कितलेशे लोक डिपेंड्स आहा. बस जर येवना जाल्यार आमी शहरान रावता आमकां व्हडलीशी डिफिकल्टी दिसना, पूण जे ग्रामीण भागान रावता, रिमोट एरियान रावता तांकां बसीचें इतलें इम्पोर्टंट आसता. आनी पळयता की आमचे काणकोणचे लोक आमचे मडगांव मिरसांग घेवन येता, अळसाणे घेवन येता, आमच्यो सोलां घेवन येता. तांकां सुद्दां समज बस ना जाल्यार ते आपलो म्हाल हांगा हाडून विकपाक शकना, तांकां प्रायवेट तेंचे रिक्षा करून येवपाक शकना ते. सो कदंबा बस ही खुबश्या लोकांक फायदो आसा, लोकांक शिकपा खातीर फायदो आसा, जावं लोकांक बिजनेसा खातीर फायदो आसा. सगळ्याक तो फायदो हें पळोवन सरकार हितून आमकां हेल्प करता. जर आमी हेल्प करना जाल्यार आमची कदंबा ही चलपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातली. आमचे जवळ जवळ 9 crores पेमेंट जाता पर मंथ आमच्या स्टाफांचो. जवळ जवळ 2000 स्टाफ आहा आमचे कदंबाचे. पूण हांकां सगळ्यांक सरकार टायम टू टायम पेमेंट दिता, कारण आमकां ज्या गोंयच्या लोकांक बरो ट्रान्सपोर्ट मेळपा जाय, बरी सेवा मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करता. आनी न्यू इलेक्ट्रीक बसीस येवपाची कितें? इलेक्ट्रीक बसी सद्या आमचे कडेन एक 85 इलेक्ट्रीक बसी आसा, प्लस आमकां
48 बसी आमकां स्मार्ट सिटी अंडर पणजे मेळिल्ले कडेन आनी आमकां आनी आमच्यो 65 बसी इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आसा काही कारणास्तव तसो डिले जाल्ले कडेन आसा आनी एक एजन्सी आमकां मेळिल्ले कडेन आहा की 50 बसी इलेक्ट्रीक आमकां आनी मेळपाच्यो आहा अश्यो जर बसी मेळ्ळ्यो जाल्यार खुबशे आमचे जे गॅप आहा म्हणजे थोड्यो बसी कमी आहा ते आमचे भरोन येतले आनी सरकारान हालींच आमकां ओल्ड गोवा जेन्ना साहेबाचें फेस्त जालें तेन्ना आमकां 30 बसीस न्यू दिल्यो त्योय आमकां आयज बसी आमी आयज इंटरस्टेट रुटार घातले कडेन आसा